आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य मगाच्यानो आज जावन आसा तिसरो आयतार करिस्मास. पहिल्या आयतारा आमी जेजूच्या ताळण्याचेर नियाळ केलो. दुसऱ्या आयतारा जेजूच्या रुपांतराचो नियाळ केलो. आनी आज विशेष संगत आमी आयकता देवाचें नांव. देवाचें नांव कितें म्हणून विचारलें म्हळ्यार देव म्हणटा, आय एम हू आय एम. जो आसा तो म्हळ्यार देवाचें नांवच तें. आदी माग आसलो, आतां आसा आनी मुखार आसतलो तें जावन आसा देवाचें नांव. आल्फा आनी ओमेगा, सुरवात आनी अंत्य देवाक ना सदां काल. मोयजेक एक जळत्या भरल्यांत थंयसर देव दिश्टी पडून उरलेलो आनी म्हणालो, मुखार येनाका, तो जागो पवित्र जावन आसा. तुज्या पांयांच्यो वांडो काड. तुज्या पांयांच्यो वांडो काड. ही सुवात पवित्र जावन आसा. आनी अशें देवाचें पवित्रपण मनशा मुखार मोयजे उद्देशी देवान आपलें रूप दाखोवंक ना, कित्याक तें पळोवंक कोणी शकना. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, मोयजेन आपलें तोंड धांपलें, देवाक तो पळोवंक शकना, पूण तो जागो खंयसर देव आसा तो पवित्र म्हणून देवान आमकां उगडापी केलें. दुसरी सांगत म्हणून सांगल्यार देव मनशावळाचे कश्ट समजता. देव मनशावळाचे कश्ट समजता आनी देव म्हणटा, हांव सर्गार्थांव देवान आयलां तुमचे खातीर. हांव देवान आयलां सर्गार्थांव तुमचे खातीर. म्हाका कशें देवान आमच्या खातीर देवान येवचें आनी खंय आसा तो देव मनशा रुपार तो आयलो. मनशांक शिकोवच्या खातीर, मनशांक बापाची वळख दिवच्या खातीर, मनशांक रस्त्याची वळख दिवच्या खातीर, मनशांक सासणाचें जिवीत मेळच्या खातीर, मनशान पातां सोडीत जाय, जिणी बदली जाय आनी देवा सगळें जीवन एका देवाक भजय जाय म्हणून तो देवान आयलो. कळोवंक आमकां असो मेळच तांकां. आनी पातकाचेर वायटाचे जे मनीस करता तांचे ताका बचाव मेळचे खातीर देव मनीस जावन आयलो. देव उज्या रुपार दिश्टी पडलो आनी जेजू उद्देशी देव मनशा रुपार दिश्टी पडलो. आनी तो आयिल्लो मनशांक सगळे सर्गीचे गुट, बापाचो मोग, काकुळत आनी दया आनी सरवण ताणें फाव करचे मनशा कोणाक कळीत करचे खातीर तो ह्या संवसारांत आयलो. तुमच्या घरांनी साकर आसा न्ही गे, तुमच्या घरांनी गोडशें आसा न्ही गे, ते खावंक मुयो येतात न्ही गे. आनी मुयो कशें येतात म्हूण सांगल्यार बुराक आतां मुयो सबार कडेन वतात, एक एकच मुय भोंवता. आनी ती मुय वेता आसतना ती आपली इल्लीशी थिंपी घालून वेता, कित्याक तिका फाटी येवंक कळा जाय. थिंपी घालूनच वेता. आनी जरी तर कितें तरी खावचें मेळ्ळें जाल्यार तीच थिंपी पळोवन 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 थंय ते फाटी येता आनी अशें निमाणें ती तिच्या त्या गुडाक वा त्या मुयो आसलेल्या जाग्याक पावता आनी सगळ्यांक खबर दिता, आरे थंयसर गोडशें आसा, तुमी येयात. आनी सगळ्यांक ते सोबीत लायन करून आपोवन व्हरता आनी थंयसर सकळी मुयो जाय तितलें खातात आनी एक एकच साखरेचो कण घेवन ती पाठी वतात, आपणाक स्टॉक करतात. आनी जरी तर त्या मुयेनी त्या लायनीर येता आसतना तांकां आमी त्या साखरे लागीं येना जायची जाल्यार आमी कितें करचें म्हूण सांगल्यार ताणें घाल्ली थिंपी इल्लीशी पुसला पुरो, एक 3, 4, 5 इंच इल्ली पुसल्यार पुरो, तांकां वाट चुकता, फाटी वतात. तांकां साकर खावंक जायना, कित्याक ते थिंपी घाल्ली, त्या थिंपेच्या प्रमाणे ती मुय आयिल्ली आनी मुयेन आपणाचें पोट भरून फाटी वयता आसतना थंयसर थिंपी घालूनच गेल्ली आनी त्या थिंपे वयरच फाटी येता आसतना इल्लें तुमी पुसलें जाल्यार मुय येना आनी तांकां खावंक जायना. आनी जरी तर तुमी खंयसर ती थिंपी घाल्ली पुसीची म्हूण कळायची जाल्यार तुमकां खंयसर त्या मुयेन थिंपी घाल्ली आनी ती थंयसर पुसीची म्हूण कळायची जाल्यार तुमी मुय जाय. तुमी मुय जावन थंयसर पडयत जाय, हांगासर थिंपी घाला, ती तुमी पुसून काडीत जाय. ते जाल्यार मुयेन घाल्ली थिंपी पुसून वयता, शिवाय हेर रितीन आमच्यान ती पुसूंक जायना. त्याच रितीन देव
चिंता हांव एक मनशा रुपाक मनशा सारको करच्या खातीर मनशा बापाची वळख दिवच्या खातीर सर्गीच्या राजाक आनी हे जाय देखून तो एक मनीस जाता आनी आमचे सांगात आमच्या गतींत पाताळेक सोडून आमच्या मध्ये सगळे आमकां उगडापी करता आनी पवित्र पुस्तकांत जावन आसा ह्या स्वताचो ह्या उगडापणाचो. तर म्हाका न्हू देव मनशा मध्ये आयलो आनी आमकां सगळें उगडापी करता आनी तो म्हणटा हांव देव तरी तुमच्या मध्ये देवून येता देवून आयला तुमी सांगाता सदांकाळच हांव आसा. कित्याक देव मनशा मध्ये आयिल्लो मनशांक एक करच्या खातीर मनशा मध्ये बरेपण हाडच्या खातीर मनशान देवा मदलो संबंध बांदून हाडच्या खातीर मनशा आनी देवा मदले एक मध्यस्थ जावच्या खातीर जेजू आयलो. आनी अशें ह्या प्राचीन काळार ताच्या उपासनांत वांटो काडीत आसतना ताचे सांगात आमी भोंवतणी बसून आमचे जिणेची नियाळ करता आसतना एक सांगात आमी समजून काडची जाय. एक फावटी एक सुनेन म्हाका विचारलें फादर म्हाका कित्याक हे घराणें म्हाका कित्याक हो घोव म्हाका कित्याक ही सासूमाय म्हाका कित्याक ही कश्ट ह्या घरांत सबारून आसात म्हाकाच कश्ट दितात पूण म्हाका हांगा मस्त बेजार जाता म्हाका दूख भोगता म्हाका घरांत रावंकच नाका फादर तुमी कितें तरी सांगा हांव कितें करी जाय सांगून तिचें दूख समजले उपरांत हांव जेजू लागीं मागलें आनी तिका सांगलें भयणी म्हज्या तुका त्या घरांत धाडला वचून रडोंक न्हय तुका त्या घरांत धाडला वचून बेजार पावूंक न्हय तुका त्या घरांत धाडला वचून दुसऱ्यां झडती करूंक न्हय. देवान तुका धाडला तांकां सोडवण मेळच्या खातीर देवान तुका धाडला तांकां पवित्र आत्मा तुवें मागून दिवच्या खातीर देवान तुका धाडला तें घर मागण्यांचें करच्या खातीर देवान तुका धाडला त्या घरांत काळो कसो उजवाड जावच्या खातीर घराचें लक्ष्मी जावच्या खातीर देवान तुका धाडला त्या घरांत तुज्या सोडवणे खातीर तुज्या भक्तीपणान तुज्या मागण्यान तुज्या खातेपणान घरांत बरेपण हाडच्या खातीर देखून तूं रागार रडोन आनी नाना तरेची दुसवणेंत आनी नाना तरेच्या संगतींत तूं मेतर जावन तें घर आनीक व्हडलो काळो करचो न्हय उजवाड हाडच्या खातीर तुका थंयसर धाडला. देखून तुजी जबाबदारी समजून काडगे देवान तुका धाडला तांचे सोडवणे खातीर देखून तें घर तुका देवान फावो केला आनी कोणाकच फावो करना कित्याक देवान तुका विंचून काडला. त्याच प्रमाणे म्हाका न्हू म्हजे देवान विंचून काडलें आनी त्या मनशा कडेन सोडवण दिवच्या खातीर आनी देवाची येवजण मुंदरसून गेली. देखून आमी खंयच्या घरांत आसा जाल्यार कसलो बापय कसली आवय कसलो मांव कसली सासूमाय कसली व्यक्ती म्हजे भोंवतणी आसा म्हूण सांगून बेजार पावचे नाका. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमकां देवान दिल्यात तांच्या मदीं देवान आमकां घाला आनी असल्या लोकां मदें असल्या संगती मदें तांकां पवित्र करूंक आमकां धाडला. आमचे प्रयत्न आमी करीत जाय धांवन वचो नो एस्केपिजम थंय धांवन वचो तांचे मदें रावन आमी जाता इतलें सोम्याचें मिसांव मोगजेन चलोवंक मेळ्ळ्या प्रमाणे आमी मोगजें मिसून काडले पण आमकां मिसला आनी आमी तें मुंजर सोडूंक देव आमकां सांगात दिता तांच्या बचावे खातीर. हे आमी उडास दवरया तेन्ना मात्र आमकां एक तृप्ती आसा देवान म्हाका मिसला देवान म्हाका धाडला देवाचें मिसांव खाण घेवन हांव मुखार वयतां आनी ह्या मिसांव वरवीं मात्र म्हाका सोडवण मेळटली देवाचें काम देवाचो मोग हांव हेरां ते दिवंक शकतलीं आनी म्हजें कुटुंब बरें करूं जातलें म्हजी फिरगज म्हजो गांव म्हजो संवसार बरें करूंक हांव शकतलों देवाचेर हांव विस्वास दवरूंक जाय. चवथी सांगत म्हूण सांगल्यार देवान मोगजें विंचून काडलो आनी देवान सगळ्यांची बचाव केली पूण देव म्हणटा सक्कळ बचाव केल्या लोकां थंय हांव संतोश पावना म्हजी तृप्ती समाधान ना. हांवें ताका बचाव केला वय पूण ती पुरपुरी देखून ती कंप्लेन बॉक्स देखून आय एम नॉट हॅपी विथ दॅम हांव संतोश पावना. सबार फावटी एक सवाल हांव विचारचें आमची गर्मता देव कितले आमची गर्मतेंत संतोश पावता. आमची पवित्र सभा आमची फिरगज आमचे कुटुंब कितलो देव संतोष करीत आसा. आमच्या याजकांतय आमच्या धर्म भयणी भावांतय आमच्या लायकांतय आमच्या भावार्थ्यांतय देव कितलो संतोष पावता. इन ग्रेडेशन कितले पर्सेंट देव म्हणजे ते संतोष पावता. 10, 20, 30, 40, 70, 80 आमी विचार करया. सोमी उपास करता आसतना मागण्या करता कुशें बसून आसा आतां 40 वर्सांच्या पैणांत आमकां विचारया देव म्हाका कितले पर्सेंट मार्क्स दीत म्हज्या जिनियरचे वयर.
म्हज्या जिणेच्या कर्तुवा वयर हांवें उपादेस आनी देवाची आज्ञा पाळच्या संगती वयर कितले मार्क्स तो म्हाका दीत 100रांत. हर एकाचे मार्क्स दितात, हर एका बरें ना बरें म्हणटात आनी हर एक सक्कट बरें जालें म्हणटा आसतना खंय तरी चूक कितें आसा थंयसर. देखून आमी आमकांच विचारया, देव बी थंय कितलो संतोशान आसा. हांव अशें केलें जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत म्हणजे बायलेक मारचें, पुरचें, तें नाका हें नाका म्हणचें, घोवाक नाका तशें म्हणचें आनी बायल घोव झगडचें, भुरग्यांनी तें पळोवचें, भुरग्यांनी चूक वाट धरून वचचें, मागीर व्हड जाल्या उपरांत आवय भुरग्यांनी मारचें, सांडून वयचें आनी झडचें मोडचें, नाना तरेची संगती उपेग करचें, नाना तरेची संगती घरांत घडटा आसतना देव म्हज्या कुटुंबांत थंय म्हजे थंय कितलो संतोशता. हाव हॅपी इज माय गॉड वीथ मी. हाव मेनी पर्सेंट मार्क्स विल ही गिव मी. म्हज्या कुटुंबाक कितले मार्क्स दीत. कंप्लेन्स बरो आसा आमचे लागीं, पूण देवाची कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं म्हणटा हांव. पूण देवाचे कुशेक आमी कालते मात घातला जाल्यार देव आमकां कितले मार्क्स दिवन हांव तुजें तें मेजवालां, हांव तुवें तें मेजवालां म्हणात. हे मार्क्स तुका 100रांत. आमी म्हणून पळय 100 मार्क्स, पूण आमी सदांच आन्सर करता आसतना एका परिक्षेक 100 मार्क्साचे आन्सर करता. मागीर आमकां कळोन येता कितली जाणवाय आमकां आसा, कितले आमी आन्सर केला, तितले मार्क्स आमकां उत्तर पत्रिकेंत आमकां मेळटा, प्रोग्रेस रिपोर्टांत आमकां कळटा. 100 मार्क्स आमी आन्सर केला, देखून सदां आमी म्हणून पळय हांव करेक्ट, म्हाका 100 मार्क्स देव दिता, हांव आनी देव लागीं आसा, देव म्हाका राखता सांबाळटा अशें म्हणटा आमी. पूण निजाकी देव बी थंय कितलो संतोशान आसा. हाव हॅपी इज माय गॉड वीथ मी. कितले मार्क्स म्हाका दीत तो म्हजी जिणी पळोवन. 100 मार्क्सान आमी आन्सर केलें जाल्यार आमकां कितले मार्क्स मेळ्ळात आमी जाणा. त्याच प्रमाणे आमच्या जिणी काण देवा समोर केल्या, देवा पळय म्हजी जिणी आनी म्हाका मार्क्स दी म्हूण सांगल्यार देव मागीर कितले मार्क्स दिता म्हणून आमकां कडेन कळोन येत. वा देव आमकां पवित्र आत्मा उदेशी उगडापें करीत. जायते मरून हाडूंक आसा, जायते सोडूंक आसा. 100 मार्क्सांत 100 मार्क्सां संवसारांत मेळना जाल्यार आमकां एटलिस्ट फर्स्ट क्लास पास जावंक आमच्या काळजांत मनांत देव आमकां आपयता. आनी केदळा आमी 100 मार्क्साची परिक्षा आन्सर करता, 100 आमकां मेळना आनी आमी फेल जाता जाल्यार आमकां त्याच क्लासीक बसयतात. तूं फेल म्हणटात. आनी तशेंच देवान बचाव केल्ल्या मनशा मदें देव संतोश नासल्या वेळार देवान तालवारी उपेग करून त्या बडव्यां उदेशी तांचो नाश केलो, संहार केलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांची मोडी, तांची कुडी न्हय, तांची मोडी अरण्यांत थंयसर पुरल्यात म्हणून. अरण्यांत पुरल्यात कित्याक मनशा मदें जिवंक जायना. अरण्यांत आसचे मनजाती, अरण्यांत आसचे किडी, अरण्यांत आसचे जीव जंतू सगळे एकामेक खातात, चापतात, गिळटात आनी थंयसर तांचे मदें व्हरून पुरले. आनी मनशा मदें शांती समाधानान ती जेन आसतना जेनांतल्या वेळार तांकां थंयसर व्हरून पुरली म्हूण सांगून पवित्र पुस्तक आमकां आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकोंक मेळटा. देखून म्हाका अशें न्हू केदळा देवा सोडवण आमकां मेळ्ळी, ती जरी तर आमी फावो तरी ती उपेग करूंक ना, देवाक मान दिवन फाटीं येवंक ना, खंडी जावन आमी देवा मुखार देवाच्या उतरा मुखार मोडी अरण्यांत पुरतात तसली जावंक साध्य आसा. देखून जागृत रावया. सोम्यांगले विचारता आसतना कितले मार्क्स म्हज्या जिणेक तूं दिताय म्हूण सांगल्यार देवान सांगता आसतना पवित्र आत्म्यान आमकां उडापी जाता आसतना आनीक बरी मनशां जावंक, आनीक देवाच्या लागीं येवंक, पाताक आनी वायट पयस करूंक, देवाचो आदार करपाक खंडीत जावन सोमी उपास करता आसतना ताय सांगात आमी दिमी करना, आमी उपास करना, आमी प्राश्चित करना, आमी त्याग करना, आमी मागणी करना, आमी दान धर्म करना. थोडे दीस उरल्यात ह्या करिज्माच्या काळाचे, ताचो बरो प्रयोजन उपयोग आमी करया. आनी ही संगत सांत पावल कुरिंथांक बरोवन आमकां कळयता. तिसऱ्या वचपांत आज आमी पळयता थंयसर एका गांवांत अनाहूत घडटा आनी जेजू म्हणटा थंयसर अनाहूत घडलें देखून ताका कितें तांचे थंय कितें एक अवघड घडलें देखून भुंयकांप जालो, सुनामी आयली आनी कितें घडलें देखून तुमी चिंता नाकात ती चड पातकी म्हणून. तुमी तुमचेर दिश्ट घालात, तुमी तुमचेर दिश्ट घालात, ते तुमी आयकलां न्हय, तुमी तुमचेर दिश्ट घालात आनी तुमी जिवीत बदलल्या शिवाय तुमकां सगळींच्या राजा भितर सरूंक जावचें ना. तुमी जिवीत बदलल्या शिवाय तुमकां सगळींच्या राजांत भितर सरूंक जावचें ना.
पूण गे आमचे क्वेश्चन पेपर अशें आसा तुमी जाणा तुमची जिणी कितें जाय दुसऱ्यांचो एकामेकाचो मोग कर, दुसऱ्यांक झडती करनाका, दुसऱ्यांक बोट दाखयनाका, नाना उतरान पेद्या पिश्या अशे उपेग करनाका. जे कितें हेरांनी करचें म्हण तेच तुका कर. धा उपादेश पाळ, इगर्माती उपादेश पाळ, घालतो जा, देवाक अर्घां दी. कंप्लेन तुका खुशी आसा जाल्यार दुरसंग तुका खुशी आसा जाल्यार सगळ्या संगती दुरसां नाका, देवाक अर्घां दी. सबार संगती आमकां सांगिल्ले आसात. आनी अशें जर तर आमी पाळना जाल्यार खंडी जावनी आमी घडये एक दुसऱ्याचें कारण जावन आमचे थंय जिवीत बदलना जाल्यार घडये आमकांय असलें मरण येत. असले संगती आमचे थंय घडटीत. देखून आज तिसऱ्या वचपान आमी पळयता थंय अनाहूत घडलें, हांगा अनाहूत घडलें. कोरोना तेंपार जायत जाण मरण गेलीं आनी आमी कितें केलें? इतले मेले की टीव्हीत दाखोवची पुरो फटी दाक्तरांनी आस्पत्रेन पयशे करचे, नर्सांक पयशे, दाक्तरांक पयशे, सगळ्यांक पयशे इतलेंच उलयले शिवाय कोणे म्हणे जिवीत बदलला की कितले जाणांनी जिवीत बदलला. आज ताका फाल्यां म्हाका म्हूण कितले जाणांनी चिंतला. जायत्या जाणांनी मास्क घालनासतना भोंवना आमी आमच्या अहंकार आमी गर्वान आमकां जाय जाल्यार भोंवना आमगे सरकारा विरोध शिकवणे विरोध आमी वचून आमगे. त्याच प्रमाणे म्हाका न्हू खंडी जावन आमी जिवीत बदलल्या शिवाय आमकां सोडवण ना म्हूण जेजू आमकां म्हणटा. देखून थंय तशें घडलें, हांगा कशें घडलें जावन आसा गुर्त तुवें जिवीत बदली जाय, आमी जिवीत बदली जाय. तर आज हो संदेश सांगीत आसतना देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी थंयसर जेजू आनी एक ओपार सांगता आमकां. एक आंजराचो रूख आसलो, ताका फळां कांय नासलीं. 3 वर्सां जालीं कांयच फळां नात. आनी उपरांत थंयसर वयता आसतना कांय फळां ना देखून तो कातार काडया म्हणून एक चिंता पेता. पूण तो तोठाचो माली म्हणटा ताका इल्लेशें खणता, हांव इल्लें सारें घालता. जरी तर ह्या वर्सा फळ दिना जाल्यार आमी वयच्या वर्सा कातार घालया. म्हाका न्हू जायते पिडेंतले आमकां गूण केलो देवान, जायत्या संगतींतले आमकां राखला आनी सांबाळला, जायतो मोग आमकां दाखयला. आजून आमी जिवंत आसा, कोरोना आमकां एफेक्ट जावंक ना जालें जाल्यार देवान आमकां सांबाळल्यात आनी सर पिडेंतले विघ्नांतले आमकां निवारल्यात. ल्हान ल्हान पिड्यां आसा पुरो आमच्या प्रायाक लागून, आमच्याच पातकाक लागून वा नाना कारणां लागून. पूण देवान आमकां बचाव केल्ल्या वेळार आमी कितें करूंक जाय? देवाक लागीं येवंक जाय की देवा फुरफुरोवन देवांतल्यान पयस वचत जाय. देवाक आमी लागीं येवंक जाय, शरण येवंक जाय, खालती येवंक जाय. कशें येवचें? एकामेकाचें खालतेपण, एकामेकाचें बरेंपण, एकामेकाचें बरें मन दाखयलें तशें मात्र आमी देवाक लागीं येवंक शकता. देखून अनेक वर्स आमकां देवान दिला, अनेक तरेन आमकां ह्या वर्सा दिला. जर ह्या वर्सा जिवीत बदल जाल्यार येवच्या वर्सा देव कातर उडयतलो. देखून आमचें खरेंच निमाणें खरेंच म्हूण चिंत्या. हो दीस निमाणो दीस म्हूण चिंत्या, ही घडी निमाणी घडी म्हूण चिंत्या आनी देवाक कितें आमी बरेंपण करूं येता तशें आमी करूंक प्रयत्न करया. हांव एक फिल्म पळयल्लें आनी त्या फिल्मा उद्देश म्हाका जायती एका तराची कावजेली भिरांत आनी सांगता जायतें म्हजे जिणेंत बरें घडलें. थंयसर हिरोक कॅन्सर जाता आनी ते कॅन्सर जाल्ल्या वेळार ताका 4 म्हयने डाक्टर टायम दितात आनी तो मोगाचो त्या कुटुंबांत जावन आसले वरवीं आनी त्या कुटुंबांत 4 म्हयने हर एक दीस 120 दीस इतल्या अपुरबायेन संतोशान ती खर्चितात की घरांत असलें सगळें नेगेटिव्हिजम नकारात्मक पयस वता आनी बरेंपण थंयसर घडून येता. संभ्रम, संतोश, आनंद, मोग कितलो त्या भुरग्याक कॅन्सर सोंसच्या भुरग्याक ताका कॅन्सर आसा म्हणूच गुर्तना कित्याक तशें ती जियेली आनी अशें घडल्या वरवीं मागीर निमाणें ताची कॅन्सर बरें जाता. पूण हर एक दीस इतल्या बरें जियेल्या वरवीं सगळ्यांक जिवीत मेळटा, सगळे कुटुंब बदलता. त्याच प्रमाणे आज निमाणो दीस म्हणून सगळे आमी जियेवया, बरेपणां धरया आनी फाल्यां हांव ना, फाल्यां म्हजें पळोवंक जायना. देखून आजच म्हजो निमाणो दीस, हें निमाणें करेजम आनी निमाणें घडी म्हूण चिंतून आमी जियेल्या जाल्यार खंडी जावन सगळें बरें जावंक शकता. देवच मात्र आमकां सर्वस्व म्हणलें आमी मानून खंडी जियेल्या आनी खंडी जावनी. आज अशें चिंतलें जाल्यार आजच जावन आमी त्या अंजुराचेर जातल्या आनी ताका बरें फळ दितल्या आनी अशें आमच्या आत्म्याची आनी सर्वांच्या आत्म्याची बचावी जातली. आमास मेस्तांक देव आपल्या आशिर्वादान कृपेन भरून दी, फळां दितात आसली आमी जावच्या खातीर आनी आमचे जिणेंत बरेंपण आमी करूंक, बरेंपण उलोवंक, बरेंपण चिंतूंक, बरेंपण परगटूंक आनी बरो जाल्लो देवच एकामेकाक वांटूंक आनी घेवंक तसो सरस्वती देव आमकां कृपा दिवं दी आनी सर पदवीदार देव बाप, पूत
आनी पवित्र आत्मा हांगा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.